MLA जे आसा विधानसभेचे वांगडी जे आसा तांचो नंबर पळोवन मागीर मिनिस्टर कितले ते थारावचे असो म्हणून कायदो आयला. गोंयांत 12 मिनिस्टरां परस चड जावंक जायना. 12 मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर धरून. तशेंच दर राज्याक सगळे चडांत चड मिनिस्टर कितले आसचे हो नंबर घालून दिला आनी तो नंबर विधानसभा वांगडी कितले आसात ताजेर अवलंबून आसता. हो कायदो पयलीं पसून नाशिल्लो, हालींच आयलो. म्हणटकर तसो कायदो करून बाबा एका राज्याचें अमकें पॉप्युलेशन अमकी लोकसंख्या आसल्यार त्या लोकसंख्येक इतले सरकारी नोकर जाय पडटले. कारण सगळे कडेन सगळ्या राज्यांनी खातीर तीच, काम तसलेंच, फक्त चड लोकां खातीर कमी लोकां खातीर. देखून अमक्या लोकां खातीर अमके सरकारी नोकरांचो नंबर अशें म्हणून जर कोंत घालीत, कोश्टक घालीत जाल्यार हे सरकारी नोकरांचो नंबर कशा कसो वाडटा पळय न्ही ताका एक शीम येतली. आनी जर राज्य सरकारां आनी भारत सरकार हेंचेर काम करना तर हालीं एक नवी पद्दत आयल्या म्हणजे सगळें काम सुप्रीम कोर्ट करता. तसले सुप्रीम कोर्टान भारत सरकाराक आनी राज्य सरकाराक सांगचें आरे बाबांनो पळयात तुमी हें तकलेन घेयात आनी सादारण एक 10% ऑफ द पॉप्युलेशन जाल्यार 1% ऑफ द पॉप्युलेशन 2% ऑफ द पॉप्युलेशन लोकसंख्येच्या 1%, लोकसंख्येच्या 2% अशें म्हणून तुमी हे नंबर घालात म्हणून. गोंयांत जाता कितें 15 लाख लोकसंख्या आनी 50,000 सरकारी नोकर म्हणजे दर 30 लोकां फाटल्यान एक सरकारी नोकर. भारत सरकारांत दर 300 लोकां फाटल्यान एक भारत सरकाराचो सरकारी नोकर आनी हेर राज्यांनी सादारण 100-150 लोकां फाटल्यान एक सरकारी नोकर आसता. गोंयांत मात फक्त 30 लोकां फाटल्यान 30 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी नोकर म्हणजे भरमसाट गोंयांत पळय सरकारी नोकर आसा न्ही तें प्रमाण म्हाका दिसता भारतांत सगळ्यांत चड. आनी तातूंतय बी गोंयाक स्पेशल स्टेटस गोंयकारांनी आपलोच मानून घेतला की आमकां चड सरकारी नोकर आसल्यार कोता पडटा आमी स्पेशल म्हणून. पूण हाजेर सरकारान शीम दवरपाक जाय, हाजेर कंट्रोल दवरपाक जाय. हाजेर कंट्रोल दवरकर आपले आपूण खर्च कमी जातलो. खर्च कमी जातकर रीण तितलें घेवचें पडचें ना आनी रीण कमी व्याजूय बी कमी जातलें. म्हणटकर एजीचो जो रिमार्क आसा नमूद केला की बाबा 42% खर्च जाता म्हणून तो ल्हव कमी जातलो आनी लोकां खातीर काम करपाक चड पयसो हातांत उरतलो. हो जाला आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा हेमा सरदेसाय पद म्हणटा भाशण दिवपाक लागले. पळयात हो व्हिडिओ. इना मिना डिका हे मारो मिनाका, इना मिना डिका हे मारो मिनाका, गाणी म्हण पदा म्हण भाशणां तुजी आमकां नाका. रम पंपोश रम पंपोश रम पंपोश रम पंपोश. हो जो भेदभाव करता देवनागरी किंवा रोमन स्क्रिप्ट हो आसचो न्हय. कोंकणी वाचची नो डावट ती देवनागरीन आसूं किंवा रोमन स्क्रिप्टान. आनी हांव हेंय बी सांगता जे मराठी खूब प्रेम करता मराठीचेर तांकां सांगता की आमची मराठी वाचल्या ऑलरेडी बिकॉज महाराष्ट्र अख्खें आसा मराठीक वाचोवपाक. जे मराठीचेर प्रेम करता तांणी सुद्दां आमच्या कोंकणीक वाचोवंक जाय. कोंकणी हॅज टू बी कंपल्सरी इन ऑल आर स्कूल्स. काही स्कुलांनी तुम्ही देवनागरी दिया, काही स्कुलांनी रोमन स्क्रिप्ट दिया, पण कोंकणी स्पीकिंग क्लासेस एवरी स्कुलान आसूंकूच जाय इमिजिएटली. फर्स्ट टायम कोंकणी आमची गोवन कोंकणी जी आसा गोंयकाराची कोंकणी ती आज इंटरनॅशनल जाली कित्याक हे फिल्म सिलेक्ट जाला इन द रिवर टू रिवर फ्लॉरन्स इटली फिल्म फेस्टिवल. आतां हेमा सरदेसायान भाशणां दिली म्हणून कांय तातूंत प्रॉब्लेम ना, कोणाक प्रॉब्लेम ना. पूण जाता कितें की खंयच्याय विशयाचेर उलयता आसतना मातसो त्या विशयाचो अभ्यास जर आसलो आनी विशय समजून घेवपाचो यत्न केलो जे उलयता तें खंयच्या खंय वचना. कोण खंय गिरेस्त मनीस आशिल्लो आनी ताका फुटबॉलाची आवड आशिल्ली तो खंय आनी ताजी बायल पळय आशिल्ली न्ही ती घोव गिरेस्त जाल्ल्यान तिका कांय घरा कडेन काम नासतालें, भरपूर नोकर चाकर आसताले, भांगरां शिगरां घालून ती भोंवत आसताली आनी उरिल्ल्या वेळार टीव्ही पळयताली. तिका खंय घोव एक दीस फोर्सान फुटबॉल मॅच पळोवपाक घेवन गेलो. थंय खंय ती बोर जावपाक लागली आनी घोवा विचारपाक लागली हे कितले लोक खेळटा काय म्हणून. घोवान सांगलें हेवटें न्ही करा तेवटें न्ही करा म्हणून.
ते कितें 22 लोक पळय एकाच बॉला फाटल्यान कित्याक धांवता तांकां 22 लोकांक 22 फुटबॉल घेवन दी पूण प्रॉब्लेमूच ना अशें म्हूण तिणें घोवाक सुचोवणी केली आनी घोवान कपलाचेर हात मारलो आपल्या कपलाचेर हात तिच्या कपलाचेर ही गजाल जाली ते फुटबॉलाची आनी ते घरकान्नीची आनीक एक गजाल अशीच सांगतात 4 भुरगे खंय आपले भितर वाद करताले 2 बॅटां टेबल टेनीस खेळपा खातीर 2 बॅटां घेवया काय 4 बॅटां घेवया 2 बॅटां घेतल्यार सिंगल खेळपा मेळटा 4 बॅटां घेतल्यार डबल खेळपा मेळटा ते वाद करतात तेवटेनच्यान एक म्युजीक टिचर खंय वतालो तो म्युजीक टिचर म्हणलो खंय आरे कित्याक तुमी बॉल घालता कित्याक वाद करतात तुमी ताणें सांगलें सर आमी अशे 2 बॅटां घेवपाची काय 4 बॅटां घेवपाची हाजेर वाद चल्ला म्हणून कित्याक रे धाकले गजालींचेर तुमी वाद करता तुमी 2 घेनाकात आनी 4 घेनाका तुमी 3 बॅटां घेयात पळया अशें म्हणून तो म्युजीक टिचर जो संगीतांतलो जाणकार आमचे हेमा सरदेसाय भशेन ताणें हें सोल्युशन दिलें तोडगो दिलो आनी तो गेलो असल्यो गजाली जातात आनी एका आजयेक खंय कोणें तरी नातवान म्हणलें आजी भारत सरकारान न्युक्लियर बॉम्ब करचो काय ना तर तिणें खंय कपलार हात मारलो कांय नाका रे म्हणून कान फुट्टात म्हणून तिका कितें तिणें बॉम्ब आयकलो तो फक्त दिवाळेचो ढा करून फुट्टा तो म्हणटकर असल्यो गजाली पळय आसतात ती खंयच्याय विशयाचेर कोणी उलयल्यार खंयी कितेंय पावपाक शकता आनी ताजो परिणामूय वायट जावपाक शकता देखून हेमा सरदेसायान असल्या विशयाचेर उलोवचे पयलीं मातशें ध्यान दिवन मातसो अभ्यास करून वा कोणा कडल्यानय समजून घेवन उलोवपाचें हेमा सरदेसाय म्हणटा कितें कोंकणीक आमी वाचोवपाक जाय कशी तर इस्कॉलांनी भुरग्यांक कोंकणी उलोवपाची संवय करूंक जाय म्हणजे लॅक्चरां दिवन तांकां क्लासी करपा जाय तुमी कोंकणी कशी उलोवची हाजेर क्लासी धरपा जाय आतां हेमाक कोणें सांगलें बाबा कोंकणी मरता म्हणून कोंकणी कांय मरपाक पावना मराठी बी मरपाक पावना हेमा म्हणटा महाराष्ट्रीयन लोकांनी मराठी वाचोवपाची गोंयकारांनी मराठी वाचोवपाची गरज ना आतां मराठीकय वाचोवपाची गरज ना आनी कोंकणीकय वाचोवपाची गरज ना दोनी भासो बऱ्यो आसात हेमा जर इंग्लीश पिक्चरान आपले कोंकणी पद जर म्हणपाक शकता ती भास कशी मरपाक शकता मरपाक शकत ना न्ही म्हणटकर ही गजाल पळय आसा न्ही हेमान मातशी काळजीपूर्वक उलोवची आतां हेमा म्हणटा आपूण इंटरनॅशनल फिल्डाचेर कोंकणी घेवन वता म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बळाचेर कोंकणी घेवन वता कित्याक तर ते इंग्लीश फिल्मांत एक कोंकणी पद म्हणटा हांव हेमाक सांगपाक सोदतां की आंतरराष्ट्रीय भारतीय मळाचेर आंतरराष्ट्रीय मळाचेर कोंकणी आदींच गेल्या तूं इना मिना डिका म्हाका नाका नाका म्हणटा पद तुमी सगळ्यांनी आयकले जातलें या म्हाका नाका नाका कोंकणी न्हय जाल्यार आनी कितें कोंकणी तें सगळें भारतांत पावलें मागीर बॉबी सिनेमांत घे 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 ग सायबा म्हणून हांव सायबा पलतडी वतांतलो ते कडवे थंय आसा आनीक आंतरराष्ट्रीय बळाचेर कोंकणी फिल्म पावले पलतडचो मनीस ताका कॅनडाच्या फिल्मोत्सवांत एक समिक्षकांनी पुरस्कार दिल्लो क्रिटिक्स अवॉर्ड दिल्लो म्हणटकर हें सगळें आदींच जालां तातूंत आतां हेमा सरदेसायान भर घालची कोणेंय भर घाली म्हणून तितलीच आमकां चड खोस जाता पूण ताजे परस म्हत्वाचें म्हणजे गोंयचो हिंदू आनी क्रिस्तांव समाज एक कडेन हाडून गोंयची अस्मिताय फुलोवपाचो आनी फळोवपाचो यत्न हेमान करचो बरी बरी पदां म्हणजे जी हिंदूकय क्रिस्तांवाकय जाणट्याकय भुरग्यांकय बायलांकय दादल्यांकय सगळ्यांक प्रिय आसता आनी ती लोकसंगीतशें जाता तसली पदां म्हणची आतां चान्न्याचे राती उदय भेंब्रेन बरयल्लें गीत तशें लोकसंगीत जावन पडलां मागीर लग्नाचें यो बायले यो सोरो दिना जाल्यार तकली फोडटलो हें पद पळय आसा न्ही ती भुरगीं तें म्हणटा आसतना सामकी बेभान जातात सगळीं हिंदू क्रिस्तांव सगळीं अमकी म्हणून न्ही आनी मागीर आमचो एच ब्रिटॉन हाणें म्हणिल्लें बांद्रा फेस्ताक काय बरें पद सगळे हिंदू क्रिस्तांव सगळे म्हणटात सगळे पॉप्युलर अशी जी पदां आसात ती हेमा सारकिल्या गायिकेन म्हणची आनी सगळे गोंयकारांक एक कडेन हाडून गोंयची अस्मिताय एक कोंकणी वरवीं गोंयची अस्मिताय फुलोवपाची यत्न करपाचें म्हणटकर हेमाचें कॉन्ट्रिब्युशन बरें जातलें हो जालो आमचो तिसरो विशय गांवकारांनू जायात जागे आमचे आयचे विशय हांगाच सोंपतात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आयज आमी जायात जागेचे 52 प्रोग्राम सोंपयले 52 एपिसोड्स आतां फुडले एपिसोड जे आसा ते आनीक 2 म्हयन्यांनी मागीर सुरू जातले 2 म्हयने जायात जागे तुमच्या मुखार येवचो ना जायत जागे प्रोग्राम तुमच्या मुखार येवचो ना म्हणटकर
आनीक 2 म्हयने उपरांत जायत जाग्यार तुमच्या मुखार येवपाक परतून सुरवात जातली तेन्ना रूप मातशें बदललेलें आसूंये. बदलतलें खात्रीन काय ना तें सांगपा येनाच शकना, पूण चड करून बदलतलें काय दिसता. देखून तो मेरेन तुमी प्रुडंट पळयत रावात आनी जायात जागे आनी 2 म्हयने उपरांत मागीर पळोवपाक सुरवात करात आनी पळयत रावात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी हो प्रोग्राम सोंपतकच तुमकां नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे जायात जागे गांवकारानू जायात जागे